इलेक्शनां चालू आसा. तमिळनाडू, वेस्ट बेंगॉल हांची इलेक्शनां चालू आसा. हे इलेक्शन 25 तारखेर एप्रील आणि एप्रील 29 तारखेर अशी त्यांची 2 फेजांनी चालू म्हणजे जातली, सुरू जातली. जाल्यार आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगेजी त्यांच्यानी रिपीटेडली पंतप्रधानाक लेटरां बरयल्ली आसा आनी रिक्वेस्ट केल्ली आसा की इलेक्शनाच्या गडबडीन हे तुम्ही आता डिस्कशनाक काडू नाका बिल. कित्याक कितें डिस्कस जावपाचें आसा, कितें भितर अमेंडमेंट जावपाचें आसा हे काय खंयच्याच ऑपोजिशन पार्टींक इन्फॉर्मेशन दिवंक ना. So opposition parties are not taken into confidence of what is going to be discussed regarding this bill. Women reservation जे आसा 33% ते लागू जावकूच जाय. ते काळाची गरज हे बिल आसा आणि ह्यातून जसे परत पंचायतीचेर आणि आम्ही काउन्सिलांचेर महिला लिडर्स पळयतात तसेच पुढे विधानसभेन आणि लोकसभेनूय महिला लिडर्स सगळ्याकडे दिसूंक जाय. सो हेजेर खंयचोच डिबेट ना की बाबा ह्यो बिल पास करूंक जायना आणि आमकां तो नाका अशें ना. तुमकां पयलींच ते क्लियरली सांगता. सो आयज टॉपिक जो आसा तो डिलिमिटेशनाचेर. सडनली अशें सरकारान कित्याक डिसायड केलें की सेन्सस जावचें न्हू. आता डिलिमिटेशन कितें? डिलिमिटेशन म्हणजे प्रोसेस जितून एक बाउंड्रीज डिसायड जाता. ह्या विधानसभाची हांगसून हांगापर्यंत बाउंड्री आसतली, दुसऱ्या लोकसभेची हांगसून हांगापर्यंत बाउंड्री आसतली. अशें जेन्ना डिसिजन जाता ते सेन्ससाचेर जाता. फाटलो सेन्सस 2011 जाल्लेलो जेन्ना तो काँग्रेस पक्षान घडोवन हाडलेलो. आता करंट सेन्सस घडूंक नासतना सुरवात केल्ली आसा सेन्सस करपाक. त्यांचे सेन्सस करण्याचे डिलिमिटेशनचे जे कमिशनर आसा त्यांच्यानीच सांगला की डिजिटल सेन्सस केला आणि 2027 पर्यंत कंप्लीट जातलो जानेवारीत. तर अशें आसतना 2027 सेन्सस कंप्लीट जालो काय डिलिमिटेशन करपाचे ते डिस्कशनाक आणि डिबेटाक 1 वर्सभर दवरपाचे आणि तशें ते बिल 2029च्या इलेक्शनाक पास जावंक जाय.